बाजारांत जें नुस्तें येता ताचेर लोकांच्यो कागाळी येतात। कांय नुस्त्यांनी पेस्टिसायड्स वापरतात तर कांय कडेन बऱ्या उदकाचो बर्फ करिनात म्हूण कागाळी येता। गोंयकारांक हायजेनीक नुस्तें पावोवपाची नुस्तेमारी खात्याची जबाबदारी आसा। म्हणटकर नुस्तेमारी खात्याच्या संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाचेर लक्ष घालपाचो आदेश दिला। तशेंच बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांचेर आपूण कारवाय करतलो म्हूण नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालेकार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर परवरेच्यान संजय मुनोली। मच्छीमार मंत्री ह्या नात्यान हांव उलयतां की जें नुस्तें बाजारांत येता, फिश मार्केटान जें नुस्तें येता ते नुस्त्या बद्दल बऱ्योचश्यो कंप्लेनी येता की तातूंत भितर पेस्टिसायड्स मिक्स आसता म्हणून। त्याच बरोबर जो बर्फ वापरता तो बर्फूय खरो म्हणजे चेक करपाची गरज आसा, तो खंयच्या उदकाचो आसता, कितें आसता। आमी गोंयकारपणाचे जर मूलमंत्र उलयतात जाल्यार आमच्या गोंयकारां खातीर गोंयकारपण जगपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा की आमच्या गोंयकारांक बरें हायजिनीक अशें नुस्तें पावोवपाचें आमचें कर्तव्य ठरता। आनी जेन्ना अशें कर्तव्य ठरता तेन्ना आमी पळोवंक जाय की म्हज्या गोंयकाराक स्वाभिमानी गोंयकारांक बऱ्या तरेचें नुस्तें पावोवपाचें आमचें कर्तव्य आसा। आनी हें पावयता आसतना आमी प्रत्येक मार्केटान वचून चॅक करूंक लायतलो हांवें आदेश दिल्या म्हज्या सगळ्या फिशरीज डिपार्टमेंटाक की जे कन्सर्न ऑफिसर आसात तांणी वचून फिश मार्केटांनी तें नुस्तें योग्य प्रमाणांत आनी योग्य रितीन लोकांक मेळटा वो ना तें तो बर्फ जो सांठयलो वता त्या बर्फाचोय चेक करपाची गरज आसा, कित्याक तें बर्फ खंयच्याय उदकाचें तयार केलें वता, तें बऱ्या तरेचें बर्फ आसा वो ना तेंवूय चेक करूं जाय। आनी ज्या नुस्त्यांनी पेस्टिसायड्स वगैरे हे प्रकार घातले वतात तेवूय आज चेक करपाची गरज आसा। आनी आजच पेपरान दुसरें एक आयलां नवीन टायम्सान की बेकायदेशीर रित्या नुस्त्याची मासेमारी केली वता। ते आमी आजचे जे पेपराचे बातमी आयल्या ताची दखल घेवन हांवें आदेश दिला की ज्या ज्या भागांत हे बेकायदेशीर नुस्त्याचे मासेमारी केली वता ती बेकायदेशीर मासेमारी जर बंद केली ना जाल्यार जे कन्सर्न ऑफिसर आसा त्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेतली वतली आनी तांणी पळोवंक जाय की हें इल्लिगल जें मासेमारी चलता तें बंद जातलें। आनी जर तें बंद जायना जाल्यार हांव तांचेर एक्शन घेतलो।